गोमेकोतल्या गुण घोटाळो प्रकरणात मुखेलमंत्री तांच्या सोयऱ्यांचे गुण वाडोवपाक गुंतलेले आसात। गोयच्या उपकुलगुरून सगळे पेपर सील करचे आनी तपास करचे। वेंचणुको लागीं पावल्यो तरी सरकाराचो भ्रष्टाचार सोंपना। गोंयांत मेरिटाक अर्थूच ना। असल्या भ्रष्टाचारी सरकाराक लोकांनी बुद्ध शिकोवपाक जाय म्हूण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय उलयला। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। खात्रीचे लोकांकडच्यान भितरल्यान कळटा की प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री आसा ताजे भाच्याचे म्हळ्यार ताजे बापोल बाबाच्या चल्याचो एग्जाम्स म्हळ्यार MBBS सेकंड MBBSान रेमेडियल एग्जाम्स जाल्यो। त्यो एग्जाम्स 5 जानेवारी 2022 जाल्यो आनी फार्मा म्हणटा ते पॅथॉलॉजी म्हणटा ते सब्जेक्टान तो फेल जालो। ताका पडले 18.25 मार्क्स, जेन्ना पडूंक जाय आशिल्ले 24.5 म्हणजे 24.5 पास जावपा खातीर। ताका एक्टिंग डिनाक मुख्यमंत्र्यान फोन करून ताका प्रेशरायज करून ताका पास करपाक लायलो अशें म्हणून आमकां आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा। आतां एक अशी प्रथा आसा की इंटरनल असेसमेंटाचे मार्क्स नोटीस बोर्डाचेर डिस्प्ले जावंक जाय। हे मार्क्स हांगा इन दीस केस हॅव नॉट बीन डिस्प्लेड आनी मेरिटोरियस स्टुडंटांनी आमकां हें सांगिल्लें आसा की तांचेर हो अन्याय जाता, कित्याक मुख्यमंत्र्याचो बापोल बाबाचो चलो हो एक मोस्ट फेवर्ड स्टेटस हाका गोवा मेडिकल कॉलेजीन मेळ्ळा आनी ताका पास करपाक वयल्यान प्रेशर आसा। म्हजो डिमांड असो आहा की गोंयचे वायस चान्सलरान सगळे पेपर्स सील करचे इमिजिएटली आनी ह्या मॅटरान एक सिटींग हायकोर्ट जज्जा कडच्यान इन्क्वायरी कंडक्ट करची। वायट दिसता की हो भ्रष्टाचारी जनता पक्षाचो सरकार इलेक्शन टच जात आसतना कसल्योच भानगडी करपाच्यो सोडना। आज एक सॅल्युटरी मेडिसिनाचे असले सब्जेक्टान तातूंत करून ते कोणाक सोडनात। मेरीट म्हणटा तें वस्त गोंयांत कसलेच मेरिटाक अर्थूच ना आनी कसलोच व्हॅल्यू ना हें सिद्ध जाल्लें आसा। आनी ह्या भ्रष्टाचारी जनता पक्षाच्या सरकाराक धडो शिकोवंक जायूच, पूण असले मार्क्स स्कॅन्डल जे करतात तांकां हाच्या आदीं रिजायन जावचें पडल्यार तशें म्हाका दिसता पडते भुरग्यांनी एक जावन ह्या मुख्यमंत्र्याक रिजायन जावंक जाय, कित्याक हें चड जालें आनी आमच्यान सोंसना।